गोयच्या चर्च समुदायाच्या धार्मिक संगीतात मोलाची भर घालपी ज्येष्ठ संगीतकार फादर बेर्नार्ड कोता हांचे सांताक्रूज तिसवाडचे हे घर. संगीत रचना आणि संगीत व्यवस्थेनूय फिशाल आशिल्ले फादर कोता हांणी तत्वज्ञान आणि धर्मशास्त्राचे प्रशिक्षण घेतला. युकेच्या रॉयल स्कूल ऑफ म्युझिकाचे ते ग्रेड 6 मेळिल्ले विद्यार्थी. एक वकील, पत्रकार, साहित्यिक, गीतकार, उलोवपी आणि राजकारणी म्हणून नामना जोडिल्ले श्री उदय भेंब्रे. राष्ट्रमत, सुनापरांत अशा दिसाळ्यांनी काम करतना समाज जागृताये खातीर तांणी विंगड विंगड विशयांचेर शेकड्यांनी लेख बरयले. उदय भेंब्रे हांचो आज भोवमान राज्य संस्कृती पुरस्कार. प्यान 1958 सावन अखंड साहित्य निर्मिणी केल्या. तियात्राक लागून जबरदस्त कथानक आणि तितकेच ताकदीचे संवाद आशिल्ले तांचे कांय तियात्र म्हणल्यार किरमिदोर, पोटकिरी आशा, एकाच कारणाक लागून, जेवून खावन बदमास, जेस जुदास, जिवीत एक नाटक आनी हेर. तातूंतल्यानूच जिव्या देवाचो पूत, जेजू सरवंडार आनी चडान चड कीर्त मेळोवपी जेजू, वाट, सोत आनी जिवीत ह्या नाटकांचे बरप जाले. आपणाक खास्त आनी पिळा तयार करता आनी उपरांत देवाचेर शीण करता. आमेलिया डायस आणि तिचो पंगड. कलेच्या मळार खासा करून कुणबी नृत्याचे जतन आणि संवर्धन करपी आमेलबाय गोंया वांगडाच देशाच्या दर एका राज्यांत आपल्या नृत्यान रसिकांची काळजा जिखल्या. रशियेच्या भुंयेचेरय तांचो पंगड गोंयच्या लोककलेची गिरेस्तकाय फाकयत तोखणायेक पात्र थारला. आवेडे केपेच्या आमेलबाईच्या ह्या पंगडाक कला आणि संस्कृती संचालनालय, गोंय कला अकादमी तशेंच खेळ आणि युवा संचालनालय हांच्या सहकार्यान विंगड विंगड उत्सव आणि राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय महोत्सवात कुणबी नृत्य सादर करपाची संद मेळ्ळ्या. जाल्यार आमी सद्या आज सद्या पाणी पावना
ना म्हूण ही सद्याक दिल्लीचोय ना हांणी सगळे येतात धाकट्या कॅमेराचे येऊन धन्यवाद सख्या ल्हानराजा बसून ठरयतले पण एक सिग्नल दिवपाचो हो प्रयत्न आसा ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी लोकांक हो पुरस्कार फक्त कला आणि संस्कृती ह्याच क्षेत्रात पुरतो सीमित उरपाना जाल्यार ह्या राज्यांतल्या खंयच्याय क्षेत्रांत म्हणजे ते खंयच्याय क्षेत्र आसत सायंटिस्ट आसत किंवा एज्युकेशनिस्ट आसत अशा ज्या ज्या मनशांचे ह्या गोंय राज्याक वयर काडपा खातीर योगदान मेळिल्लें आसा अशा ह्या मनशाक फुडल्या वर्सा पासून हो गोमंत विभूषण पुरस्कार दिलो वतलो. आयच्या क्रांती दिसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आनी गोंयचे सुटके पासत जे जे झुजले संवसारांत जंय जंय सुसंस्कृत समाज आसा कल्चर्ड सोसायटी आसा थंय थंय तो समाज आपले मदल्या ज्या लोकांनी खंयच्याय क्षेत्रांत बरो वावर केला ताची दखल घेता केन्नाय तांचो भोवमानय करता हें सुसंस्कृतपणाचें एक लक्षण.